खबर आमच्या जिमान काय व्हडले हायटेक इक्विपमेंट्स नाही तरी सुद्धा आमच्या जिमांतल्यान 12 जण पार्टिसिपंट वचून अच्छा कॅटेगरी खेळा आणि त्यांना 2 गोल्ड मेळ्ळा दोन्ही गोल्ड जॉईन जाल्ले आनी ते मेरेन सान कोच मुकेश गिरब ताका शबाशकी दिता आनी ही मेडल ताका डिवोट करता आनी ऑलवेज ही हॅज एनकरेज्ड एंड एक्चुअली आय एम अ एथलीट रनर but then he has seen the determination and passion in all the athletes and he always kept encouraging all of us and I wish to dedicate this medal to coach Mukesh Girab. Thank you. What's your name, ma'am? Thank you, coach. ब्रॉन्झ मेडल मारलेला मास्टर्स 59 केजी कॅटेगरी नेक्स्ट अनुष्का शिरोडकर हे सब ज्युनियर जावन आहा अनुष्का शिरोडकर हे सब ज्युनियर आणि 84 कॅटेगरीत त्याने सेकंड प्लेस मिळवले त्याचे 2 मेडल झाले ज्युनियर जस्ट 2 नेक्स्ट रेजिना डोराडो यांनी 1 गोल्ड आणि 1 सिल्वर झाला आणि ते मास्टर्स इवन ते बऱ्यापैकी ऍथलीट इंटरनॅशनल ऍथलीट सध्या अजून पर्यंत आमचो इव्हेंट चालू आहा काबार जावंक ना आयज म्हाका दिसता 12:01 तरी तो काबार जातलो जसो संकल्पाचो फोन येयलो की अशीचे काल एक्चुअली संकल्पा रातचो फोन येयल्लो म्हाका आनी तो म्हणपाक लागलो की तुमचें एक बारीकशें फेलिसिटेशन करया म्हणून सो म्हाका मेडलांचें बी विचारलें तेन्ना हांवें सांगलें आमकां अशीं मेडलां मेळ्ळा 3 गोल्ड 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्झ हांव त्या खातीर संकल्पाक थँक्स म्हणटा की कोर्टुकूच तेणें आयज हो फेलिसिटेशन प्रोग्राम दवरलो आनी आमच्या भुरग्यांक फेलिसिटेट केला आणि इवन एनकरेज करता ते एवरी टायम आमी खंय वयता खंय कितें करता एवरी टायम तो आमकां सपोर्ट करता आनी हांव सगळ्या तेंच्या टिमीकूय थँक्यू म्हणटा आयज एक बरी गोश्ट जाल्या वास्को शहरान ती नॅशनल लेवलाचेर आमकां गोंयच्या भुरग्यांक मेडल्स मेळटा आनी जेन्ना आमी आयज आमचो प्रोग्राम आसा तेन्ना संकल्पान सांगलें की आयज आमी फेलिसिटेट करपा जाय भुरग्यांक इन्स्पायर करपा तांकां आनी मोटिवेट करपाक आनी फेलिसिटेट करप म्हणजे मोटिवेट करप इन्स्पायर करप तसोच गिरेब मुकेश एक पयलींचो स्पोर्ट्समॅन आनी एक स्पोर्ट्समॅनशीप आसल्या कारणान वास्को शहराक एक मॅसेज वयता की तुमी भुरगे पार्टिसिपेट जावचे आनी जी आयच्या परिस्थिती प्रमाण इन्फ्रास्ट्रक्चर हांगा डेव्हलप ना ते करचे आनी गव्हर्मेंटाक एक मॅसेज धाडपाची मॅसेज दिवपाची गरज आसा की इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करा न्यू हायटॅक टॅक्नॉलॉजी आसा ती डेव्हलप करा आनी लोकांक कितें मोटिवेट करपाक तुमी तांकां स्पॉन्सरशीप दियात जशें नॅशनल्साक जाल्या नंतर तांकां मागीर एक स्कॉलरशीप दिवची तांकां अवॉर्ड दिवचे आनी जी गोश्ट हांगा वास्को शहरान संकल्पान येयला त्या संकल्पाक आमी काँग्रेस ताका तेजे अभिमान मानता आनी ह्या भुरग्यांक आमी चिंतता की तेंच्यानी इंटरनॅशनल लेवलाचेर
प्रॅक्टीस करची आणि जाता त्या प्रमाणे लोक तांकां सांबाळटले कॉर्पोरेट बॉडीज जी आहा तांकां हेल्प करतले आनी आमी लोक संकल्प वांगडा आसा ते लोक तांकां हेल्प करतले आमचे आनी एक मॅसेज दितात गव्हर्मेंटाक की तांकां तुमी डेव्हलप करपाक कितें ना कितें स्पॉन्सरशीप दिवची अवॉर्ड दिवचे म्हणटा. फर्स्ट ऑफ ऑल हांव कॉंग्रेच्युलेट करता ह्या फूल टिमीक जेंच्यांनी गोल्ड ब्रॉन्झ आनी सिल्वर हाडला आनी आमच्या वास्कोकारांचें नांव वयर काडलां. हांव मुकेश गिरप ह्या मनशाक हांव गेली 25 वर्सां वळखता आनी आमी वांगडा धांवल्यात सुद्दां आनी हांगा हेतून हे आमचे एथलीट हे भायर आमचे एथलीट. सो आय एम अ एथलीट आनी नॅशनलाक प्लेस मेळप म्हटल्यार कितें उमेद आसता ती म्हाका खबर आसा. सो आयज संकल्पान इनिशिएटीव घेवन तेंचे सगळें फेलिसिटेशन केलां, खूब बरी गजाल. आयज आमच्या मुरमुगांवान आनी वास्कोन बिस्कोन आमदार आहात, मिनिस्टर आहात, हेंच्यांनी हो इनिशिएटीव घेवपाक जाय एक्चुअली पळोवंक वचत जाल्यार हे एथलीट्सांक प्रमोट करपाचे. आयज आमी प्रमोशनां पळयतात, पॉलिटिशियनांची प्रमोशनां जातात, तशें जावंक जायना. आयज ह्या जिमान हांव आतां कितलींशीं वर्सां गेल्या फावटी सुद्दां हांव उलयल्लो प्रेसाक की हांगा जिमान बऱ्यांतले बरे फेसिलिटीज जाय आनी हांगा येयल्ल्या फावटी उदक आसता सकयल पडलेलें आनी बाबू आसगांवकारा कडेन डिमांड केल्लो की हांगा जे सगळे कडेन उदक पडलेलें आसा, लिकेज जाता, हे रिपेर कर म्हणून. कित्याक बऱ्यांतले बरे एथलीट येता आनी हो जो भुरगो आहा मुकेश गिरप, हांव तेची स्तुती करूंक सोदता. कित्याक सांग, ही इज अ व्हेरी गुड स्पोर्ट्समॅन. तो लोकांक आफोवन हांगासर एक्सरसायज करपाक लायता कितें आनी एनकरेज करता. कोणाक खबर ना न्हू, नॅशनला बद्दल थोड्यांक नॉलेज ना, स्टेटा बद्दल थोड्यांक नॉलेज ना, ती नॉलेज दिवन तांकां फुडें काडून आयज पळय इतले प्लेसी मेळप म्हणजे फकाणां न्हू, हे तेचे सगळे, तेचे खातीर हे सगळे इतले जालां ते. सो हांव मागता जे कोण आमचे व्हडले व्हडले लोक आहात आमचे मुरमुगांव वास्कोन, तेंच्यांनी हेंचो फेसिलिटेशन करपाचो आनी सीएमान सुद्दां दखल घेवपाची, स्पोर्ट्स मिनिस्टरान दखल घेवपाची आनी तांकां बऱ्यांतले बरे फेसिलिटीज दिवपाचे जेणे करून आमचे फुडले जनरेशन आहा ते बऱ्यांतले बरे पद्दतीन नॅशनलाक प्लेसीस काडटले. देव बरें करूं. पासून खूब खुशी भोगता कितें आमच्या धाकटेशा शहरान वास्कोन आयज ज्या प्रमाणे आयज आमचो हो जीम पळयलो तुमी जो आमच्या गव्हर्मेंटाच्या अंडर आसा, तितून भितर तशें कितें एक हायफाय हे ना, ते इक्विपमेंट ना, बट तरी पासून हांगा जो कोच आसा मुकेश गिरप, मुकेशाक हांव आतांसून आमी कॉलेजीनसून वांगडा शिकला, वांगडा आमी कॉलेजीनसून तेन्नाच्यान मुकेश एकटोच न्हू, तेजो भाव, तेंची आख्खी फॅमिली जी आसा सदांच म्हाका दिसता वेट लिफ्टिंग, पावर, बॉडी बिल्डिंग हेच्या भितर आसलेले. तेंच्यांनी त्या टायमाचेर नॅशनल जिखलेले आसा आनी आयज तो कोच आसा. आनी आयज आमच्या धाकटेशा वास्को शहरांसून आयज जे नॅशनल्स जी गेम्स जाली तेच्या भितर आमच्या गोंयांत जाली आनी थंयसर 1600 लोक पार्टिसिपेट जाल्लेले, 1600. म्हाका दिसता हो रिकॉर्ड जावन आसा नॅशनल गेमीक. इतले आमचे आख्खे इंडियेसून 1600 लोक पार्टिसिपेट जाला ते आनी तेजे भितर आमचे वास्कोकार वास्कोच्या जिमानसून आमचे अरावंड एक 12 जाण सुमार पार्टिसिपेट जाले आनी तेजे भितरसून 7 जाणांनी आयज मेडल हाडलेले आसा. ही एक आमकां अभिमानाची गोश्ट, कित्याक एक 2-3 आमकां टोटल गोल्ड मेळ्ळा, सिल्वर मेळिल्ले आसा, 2 ब्रॉन्झ मेळिल्ली आसा, अशी आमकां टोटल 7 मेडल्स मेळिल्ले आसा. सो एक आमकां एक मोठेपण आनी एक म्हाका अभिमान. जेन्ना हांवें जे फोटो पयले काल जे मुकेशान घातलेले तेन्ना हांवें ताका विश केलो कॉंग्रेच्युलेशन. आनी खंय तरी आमकां दिसलें कितें तांकां मातशें इन्स्पायर करपाक, तांकां बाबा सपोर्ट दाखोवपाक लागून खंय तरी आमी तेंचे एक धाकटेशें फेलिसिट करपाचें हें आमी आमच्या पर्सनल लेवलाचेर केलां. बट हांव मागताय गव्हर्मेंटा कडेन कितें तुमची खंय तरी दखल घेवन म्हाका दिसता तेंचे व्हडल्या लेवलाचेर तेंचे फेलिसिट जावपाची गरज आसा. आनी म्हाका दिसता वास्कोचे बाकीचे जे युनियन्स आसा, बाकीची जी कमिटी आसा, आमचे भरपूर जे लोक वावर करतात ते खंय तरी तेंची नोंद घेवन तांकां हें फुडेंय बरें मोठ्या प्रमाणे फेलिसिट करतले हेजी हांव आशा बाळगतां.